इसायास प्रवादी आपले दर्शन पोरचे मुखार दवरून आपले आपोवणे आमकां पयल्या वाचपान सांगता. इस्रायल पोरचेक एकठांय करूंक देवान इसायास प्रवाद्याक आवयच्या कुसव्यान तावन आकारलो. इस्रायल पोरजा देवाचे अपुरबायेची आनी विंचून काडलोली पोरजा. देव पोरजे सोवे मोगाचो कोरार स्थापता. पोरजा पातका उदेशी सांडटा. देवा तावन पयस वेता. पूण देव आपले पोरचेक सांडिना. नव्यान ताका आपल्या गोपांत हाडटा. नवसोरनेक उलो मारता. देव इसायासाक प्रितुमेच्या शिमा पर्यान उजवाड्याचें किर्ण जावन देवाची सोडवण पावंक आपयता. सांत पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन पवित्रपणांक आपयलोले क्रिस्ताचे पोरचेक उलो मारता. देवाचे शेळे जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी पवित्र जाल्ल्यांक म्हूण उगडास कोत्ता आनी नोमानाच्या उतरांनी क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तांचे सोवे आंवडेता. पवित्रतायेन आनी शांततायेन भरलोल्या उतरांनी बापाचो मोग जेजू क्रिस्ता उदेशी मनशा कुळाक उक्तो जालो आनी जेजू देवाचे शेळ्यान कोश्टा मोडनाच्यान संवसाराची काकलूत करून तारुणाची किरणां फांकोयली म्हूण सांत पावलू दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत स्नान दातार जोआमाची आनी जेजूची भेट आमकां दिसून येता. स्नान दातार जोआमान सोडवणदाराक वाट तयार केली आनी जेजू क्रिस्त देवाचो मेंढरो संवसाराचें तारण म्हूण परगटलें. आपल्या मोन्नान जेजून बोली जावन आमच्या पातकांचें फारीकपण भेटयलें. स्नान दातार जोआवान जाणें आसलो आपूण क्रिस्त न्हय म्हूण आनी त्याच पासत आपलें कार्य फकत सोदवणदाराक वाट तयार करपाचें म्हूण ताणें वळखून घेतलें. जेजून हाडलोले बोगसणें जोडूंक आनी सर्गीच्या राजाची भागीदारां जावंक गरज. जेजू देवाचो मेंढरो म्हणटच आमी आमच्या दोळ्या मुखार जेजूक सदांच दवरूंक गरज. जेजून हाडलोले बोगसणें जोडूंक कुरपेचें आनी पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक गरजेचें. मागणें जावन आसा ओकोंड हात्यार जें देवाचे कुरपेन आनी पवित्रतायेन वाडूंक आदार दिता. मागण्याच्या वातावरणांतल्यान जेजूचे बोगसणें अणभवया. सर्गीचें राज एकवटाचें आनी एकचाराचें. भेदभाव पयसावन दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून एकचार बांदून हाडूंक आमी वावुरतल्या तेन्ना देवाचें राज बांदून हाडून त्याच राजाची भागीदारां आमी जावंक पावतल्या. स्नान दातार जोआवान आपणाचेंच चिंतूंक ना. बगर सगळें लक्ष ताणें जेजूचेर दवरलें. आपूण ल्हान जावंक जाय आनी जेजू व्हड जावंक जाय म्हूण तो उद्गारलो. जेजून आपलें जिवीत मनशा कुळा पासत खोचिलें. निस्वार्थीपण पावल मारल्यार जरूर देवाचें राज जोडूंक आमी पावतल्या. तो देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखूंक आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना खालचीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाची कृपा मागुया.